हेच भाशेन मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आपलो जीव ताणें आमकां दिलो. आमच्या मोगा पासून ताणें आपलें आख्खें जिवीतूच भेटयलें आनी तेंच तो आमकां दर एक आपल्याच्या पोटल्या उदारांक करूंक सांगता. दुसरी वस्त म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमी जेजू म्हणटा आमी जी वस्तू आमकां जेजूच्या पाटलाव करूंक आडकूळ हाडटा ते वस्तूंनी चडशिल्लीं आमी पयस रावंक गरजेचें. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आसात आमचें जिवीत सोंपें करूंक, पूण जायते फावटी आमकां त्यो आडकुळ्योय हाडटात. आमकां जेजू हाचेरूच शेटूक करता आनी सांगूं सोदता की फकत जेजूच जावंक जाय आमच्या जिविताचो ठेवो. आमच्या जिवितांत जायते ठेवे आसात, पूण जेजूच जावंक जाय आमच्या जिविताचो ठेवो. हे दोन शिकवण्यो मोगाच्या भावान भयणो आमी आमच्या जिवितांत लावया आनी आमी दर एक क्रिस्ती भावार्थी क्रिस्ताची पाटलावदारां जावन आसात. आमी जायते फावटी असल्या ताळणार पडटा आसतना जेजूचेर आमचे दोळे लावंक आमी वावरुया. ही जावन ती आमची ह्या दिसाची कृपा आमी देवा लागीं मागतात. ती देवान आमकां तेंच उक्तें मन आनी उक्तें काळीज दिवन ताचोच पाटलाव करूंक आनी ताकाच आमच्या जिविताचो माज करूंक. हीच जावन ती आमची मागणी.